मीटिंग जाऊनी मॅडम तुमचे किती आसा टायगर रिझॉर्टा खातीर बी कितें तुमचे आसतले काय टायगर रिझर्व बी गरज ना पूण हे बाकीचे सगळे जाणां म्हणटा की टायगर रिझर्व करपाक जाय तो जर केलो जाल्यार एक प्लस पॉइंट जातलो इज म्हणटा अ गुड ऑप्शन म्हणटा मॅडम ते बिकॉज तितूंतल्यान आमी एटलीस्ट म्हादयाच्या विशयान स्ट्रॉंग जातले केस अशें म्हणटा एनवायरमेंटलिस्ट बा म्हणटा सो वॉट इज युअर से My say is we should just stick to the way we are and we have filed a case in Supreme Court and we are very strong. कित्याक उदक व्हांवता आमचे दोन सँच्युरी येतल्यान आनी भीमगड सँच्युरींतल्यान सकयल देंवता आमचे 2 सँच्युरीन वता. सो टील यू गेट क्लियरन्सीस फ्रॉम द सँच्युरी कशें परमिशन मेळटा. नो पण मॅडम त्या सायडीच्यान जी बीजेपी गव्हर्मेंटाचे सीएम बीएम स्टेटमेंट काडीत आसा वी आर स्ट्रॉंग ते कितें उलो म्हणटा व्हेरी स्ट्रॉंग. सो ते कितें उलो टायगर रिझर्व करपाची गरज ना जे म्हणटात. जो एक प्रपोजल आसलो की निर्मला सावंत आनी राजेंद्र केरकर तांकां हाऊस कमिटीन आमचे चेअरमॅन आसा न्ही जे कितें आसा ते डिसायड करता. तुमी सपोर्ट करतले जर असो प्रपोजल आसा जाल्यार let chairman decide me whatever it is. We are open to everybody. We have people from all parties in the committee. But this committee is to discuss Madhe because this is not a party vishay nahi. This is for entire Goa. Only 2.5 ala. We are all one in this. It shouldn't be. We shouldn't divide it ki हाँ एक partyचे तू दुसऱ्या partyचे म्हणटा because this is we shouldn't do politics regarding this. Madhe, we are all together and we should be all together to see that water doesn't get diverted from Goa. सगळ्यांक आमकां सगळ्यांत चड 70 आमकांच लागता. इफ इट एंटर्स नॉर्थ गोवा इट एंटर्स फ्रॉम सुर्ला फ्रॉम आवर 70तल्यान एंटर जाता म्हादय फ्रॉम नॉर्थ गोवा. सो सगळ्यान जास्त अफेक्ट जातले आमकां. आमची सँच्युरी म्हादय सँच्युरी आमच्याच मतदारसंघान आसा. सो सगळ्यान अफेक्ट जातले आमकां. सो कोणाक चिंता करपाची गरज सगळ्यान अफेक्ट जाल्यार आमकां अफेक्ट जातले. सो एंड दिस इश्यू इज फॉर एंटायर गोवा. सो वी आर ऑल इन इट टुगेदर एंड वी वील सी दॅट वी आर युनायटेड टू फायट दीस टुगेदर. बट तुमी जेन्ना इतलें सगळें म्हणटात तेन्ना तुमी DPR कॉपी बी मागतले. वी वील सी न्ही आमचे चेअरमॅनाक मातशे कमिटी आज जावनी फर्स्ट मिटींग आमची. वी वील our chairman will brief you all after the meeting. मॅडम पंचायतीन ठराव घेऊ म्हणून सांगितलेले बट सत्तरान 1-2 पंचायतीन कितें घेतल्या तुमी कितें अपील तांकां करता की घेवचे बीन म्हणून सगळ्यांनी. नो तांणी स्वता जावन कित्याक सगळ्याक टेन्शन जाला हाजे बद्दल दे आर. पूण तांकां खबर आसा तांकां विश्वास आसा. तांणी इतलोच ठराव घेतला की बाबा आनी भाभी कितें डिसायड करता आमी तांचेर आसा सरकाराचे बरोबर आसा इतलोच ठराव घेतला.